आमचे वाडो कुंकळे म्हाड्डोळच्या हनुमान देवस्थानाचो वर्सुकी दीस उमेदीन मनयलो। धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी बरोबर तुका आकाशा एवढा हे नाटक आनी पारंपारीक जागराचो पळोवप्यांनी आस्वाद घेतलो। कुंकळयेचो जागर फामाद, कुंकळयेची कलाकारिताय जानोत। आमशेवाड्यावेल्या श्री हनुमान देवस्थानाच्या वर्सुकी सुवाळे निमतान थळाव्या कलाकारांनी 2 दीस कलेचो जागर केलो। पयले दिसा तुका आकाशा एवढा हे संगीत नाटक सादर केले। पांडुरंग शिरोडकारान सादर केल्ले तुकारामाचे भुमिकेन लोकांचेर मोनीळ घातलो। विठ्ठल नामाच्या गजरात लोक विठ्ठलमय जाले। पळोवया ह्या नाटकांतले कांय खीण। पाहणारा मारुती भक्ताचं नाव घ्यायचं सोडून त्या कुणबट वाणबट तू त्याच्या नादी लागता। काय तर म्हणे तुका भंग करतोय, वेदांचं भाषांतर करतोय। अब्रमण्यम अब्रमण्यम तू त्या चांडाळा कुठं फेडशील फार पाप। अरे भोळ्या बाबड्या लोकांच्या संसाराचा तो अशाला घात करतोय। संत तुकारामाची भूमिका केल्ल्या मधुकर गावडेन पुराय उत्सवाची माहिती दिली। पळयात। आमचो जागराचो म्हण म्हणजे खूब वर्सां कितले शेकड्यांनी वर्सां पयलीं हांगा जागोर जातालो। तेच्या नंतर ही वर्साची परंपरा जागराची आसा। तेच्या नंतर 2005 आमी हांगासर देवूळ बांदलें, मारुतीचें देवूळ बांदलें आनी हे मारुतीचें देवूळ बांदल्या नंतर हे जागोर आनी वेगळे वेगळे उत्सव। नाटकाचो आमी हांगासर जवळ 45 वर्सां जालीं नाटकां करतात। बरी मोठी मोठी नाटकां आमी करताले खूब। घरात फुल्ला पारजात, निश्पाप अशी मोठी मोठी नाटकां आमी हांगसर सादर केल्या आनी आमी कला अकादमीसून 1-2 नाटकांक आमी हें घेतलेलें आसा, प्रायज मेळिल्लें आसा। आतां हे 7-8 वर्सां आमचे नाटकां बंद नाशिल्लीं, करूं नाशिल्लीं। तेन्ना परत हे 2 वर्सां कोरोना जालो, परत नाटकाचें अंदू आमी परत असो एक प्रयत्न केलो की परत नाटकाची ही आमची परंपरा आसा ती आमी परत चालू करुया अशें म्हणून आमी अंदू एक संगीत नाटक काडलें। संगीत नाटकाचो एक प्रयोग करून पळोवया अशें म्हणून आमी संगीत नाटक काडलें आनी नाटकां जवळ जवळ 40-45 वर्सां ही नाटकां करीत आसा आमी। नाटक जाता हांगासर, जागोर आसा, आतां वर्धापन उत्सव जाता हांगासर, मारुती देवस्थानचो वर्धापन उत्सव जाता। त्या निमतान आमी हांगा वेगळे वेगळे कार्यक्रम करता, जागोरी सादर करता, नाटकां करता आनी भुरग्यांचे प्रोग्राम करता। असो 2-4 दिवस हो आमचो प्रोग्राम चालू आसता हांगासर आनी निमाणे दिसा मागीर जागोर सादर करता आनी जागरान ह्या प्रोग्रामाची शेवट जाता। आयज आमी हें संगीत नाटक काडलां, एक तुका आकाशा एवढा हें संगीत नाटक हो आमचो पयलोच प्रयोग आसा संगीत नाटक करपाचो। हे नाटक आतां हांगासर सादर जातलें तुका आकाशा एवढा। पारंपारीक जागराची मजा कितें वेगळीच।
गोंयांत अवघ्याच गांवांनी जागर पळोवपाक मेळटा. जाणट्या कडल्यान संस्कृतायेची ही भुती आतां तरणाट्यांनी सांबाळून दवरल्या. कुंकळ्या दुसरे दिसा जागरान अक्षरशः कला संस्कृतायेचो जागर केलो. पळयात सदानंद गावडेचो राखणदार आनी हेर पात्रांचें प्रभावी सादरीकरण. कार्य देवा मानाचे रूप बाबा वलदारा रे गावच्या गावकरा, बाबा वलदारा रे गावच्या गावकरा. गोवा 365 खातीर म्हाड्डोळच्यान जवाहर बर्वे.